पेडण्यान काय जावपाची ना. विकासान आमकां एक मार्केट बी ना बेश्टीच रस्त्यार. एक टॅक्सीवालो सॅटिस्फाय नसतलो की बाबा टॅक्सी आपण लायली आणि ते जोडला. लोकल्सांक जॉबाच्या बाबतीत मातसो इश्यू आसात. काय फायदो ना पेडणेकारांक. फक्त पैसे फक्त उडके मारतात. उमेदवार म्हणान उत्तम पार्सेकार कॅश फॉर जॉब एकय धड पार्टी न्हू हेतुले तेतुले हेतूर ह्या दलालापासून लोकांनी सावध रावचा. येवकार तुमकां आयज आमी आसा पेडण्या मतदारसंघात आणि तुम्ही जाणात की आता काय 6 म्हयन्या उपरांत नाल्यार एक 7-8 म्हयन्या उपरांत गोंयची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. सगळे पक्ष तयारीक लागले आसात. काय वेंचणुकेक म्हणटा ते इच्छुक उमेदवारी तयार जाल्ले आसात आणि ही जी वेंचणूक आसली ती खास आसतली. खास इतल्याच खातीर की हे फावट पयले फावट SIR एक्सरसायज जाल्लो आसा प्रत्येक मतदारसंघात. काय मतदारसंघांनी 1000 मतां वाडल्या, काय मतदार 2000 मतां वाडल्यात, काय मतदारसंघांनी तर मतदान कमी जाल्लेली आसात आणि हो एक्सरसायज जातकीत आता खरी वेंचणूक जावपाची आसा. आणि ह्या वेंचणुके वेळार कोण जिखतलो, फाटले 5 वर्सां सरकारान कितें उजवाड घातला, खरेच आमदाराचे लोक बेजार आसात की खरेच लोक उमेदी आसा की हेच आमदाराक हाडटले. कितलेशेच उमेदवार म्हणटात तशे हे फावट राविल्ले आसात. आता आमी जे आतां पेडण्या मतदारसंघाच्यान आमी सुरवात करतले. पेडण्या मतदारसंघ जालो की आमी मांद्र्या वतले, अशेंच आमी अख्ख्या गोंयभर भोंवतले आणि तुमच्या मुखार हाडटले. लोकांच्या मनात आसा तरी कितें की मतदार राजा कारवळ जी आमी प्रत्येक वेंचणुकेक हाडटात, जशी विधानसभा वेंचणुकेक हाडटात, लोकसभा वेंचणुकेक हाडटात आणि ह्या मतदारसंघात कितें बोवाळ चल्ला, लोकांक खरेंच आवडला हें प्रशासन काय ना तें आमकां कळटा. पेडण्या मतदारसंघ म्हणटा तसो तो मतदारसंघ सांगपाचें म्हणल्यार कांयच कळना कितें जाता तें. हांगा बरे बरे आमदार जे जिखिल्ले बरे मंत्री आमदार सुद्दां हांगा लोकांनी घरा धांवल्ले आसात. तांकां नवीन उमेदवारांक तेंच्यांनी म्हणटा तशी चान्स दिल्लो आसा. तर जर एक्सरसायज जालो तेन्ना 32,000 सुमार मतां सद्या तरी आसात आणि कितें जातलें कितें कळटलें तें आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. आता पेडण्या मेन बाजारात म्हणतात तशें आणि हांगा आमच्या कडेन काय तरी म्हणटा ते ज्येष्ठ म्हणटा ते उमेदवार आसात आणि तेंच्या कडेन जाणून घेवया पेडण्या फाटल्या 5 वर्सांत कितें जालां, कितें जावपाचें आसा, लोकांक कितें दिसता, मोपार एअरपोर्ट जसो आयलो कितें जालां, पेडण्या कशें कितें पेडण्यान काय जावपाची ना. काय जावपाची ना. फाटले कितले आमदार येतात हांगा मंत्री जाल्यात पण काय जावना तशें. काय कशें काय कितें विश्वास करून ना तेंच्यांनी. एअरपोर्ट जालो ना, एअरपोर्ट जाणा आयुष हॉस्पिटल जाले. कुठे पेडणेकारांक कितें फायदो जाला, काय फायदो ना पेडणेकारांक. पेडण्याच्या भुरग्यांक काय फायदो काय जाला, काय ना सगळे हॉटेलांत चल्ले भुरगे, हॉटेलांत सगळे हॉटेलांत कोणाक हांगा म्हणटा तशें चडशी जमनी बीन लोक विकतात आणि जमीन सगळं भाडकार हेंका राजस्थानाक बी सगळे इतलेले आहा डोंगर. दिल्लीकारांक दिल्लीकारांक सगळे आणि हे दिल्लीकारांक हे दादागी करतात गोंयान. टॅक्सीवाल्यांचो खुबसो इश्यू पेडण्यान येता. टॅक्सीवाल्याचो इशू आता कोणाक तेंच्यांनी कोणाकच एअरपोर्टाक गाडये लावंक नासो आणि त्याच्यावर बाबून सांगला आपण गाडी लागून गाडीन सांगलेले बाबून सांगलेले त्या पेडणेकारांक कामाक लागले पेडणेकाराचीच गाडी लागतली काय ना. बाबू पण गेला ना घरा, बाबू आता बाबू परत येतय म्हणतात. बाबा परतून येता म्हणटा भुरग्यांक कामां मेळना तशी. कोणाक कांयच ना, काय सोल्युशन जॉबाक पेडणेकारांक म्हणटा ते कांयच जॉब ना. हितून मोठा आयुष हॉस्पिटल झाला, हितून एअरपोर्टवर सगळे भायले लोक सावंतवाडीचे आणून भरले प्रमोद सावंत सगळे. काय जावपाचं नाही, काय करपाचें नाही लोकांना. आता न्हू पण फुडलो येतलो तो, फुडलो येतो तो कांयच करपाचो ना तो. काय करपाचो ना, सगळी आशेन ना तुमकां खूब वर्सां जाली तुमी हे पळयतात हे सगळे. हय आमी खूब वर्सां पळयता आलीच्या किती वर्सां जाली. काय करपाचें बीजेपी सगळे पक्ष येऊन गेला. बीजेपी सगळे पयशे फक्त उडके मारतात. कितें म्हणणें कितें बाबा काय जावपाना म्हणजे पेडण्या मतदारसंघ आणि कितले लोक रावतात हांगा इलेक्शनाक. काय जावपाचें. मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुष्य लोकांक फक्त एक 20 आश्वासन दितात फक्त की आमी हे करतले ते करतले जॉब दितले म्हणटले पण तशें कांयच जाल्लें ना. पळोवंक गेले फक्त आश्वासन दितात 5 वर्सां आणि चल्ले ते आपले काम जालें काय चल्ले ते मागीर कोण विचारना. ना म्हटलं आता बीजेपी काँग्रेस आरसी आसा खंय तरी गोवा फॉरवर्ड येता, खूप जाण येतात न्ही. सगळे जे हा आजी परत आता परते येयलो. सगळे येतात पण ते आपापल्या मनशाक मेळटात ते सेटिंग करतात जाले. मागीर काय ना दिशाभूल करतात लोकांक दिशाभूल भुलयता. करतात फक्त आणि काय ना. पेडण्या म्हणटा तो मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावपाचो आसलो तो जालो बी ना एअरपोर्ट झालो लोकांक त्याचा फायदो कांयच जावना. लोकांक आता शेतां कोण हेंच्यांनी इकते घेतले सुवातीचे अजून तेंच्यांनी फारीक करूं ना पैसे दिवंक ना कांयच ना. तांकां कोणाक शेतकारांक बोलते रे शेतकारांची अजून क्लिअरन्स जावंक ना. पैसे मेळूंक ना ना अजून ना मेळूंक. लोकांचो राग आसा म्हणटा लोकांचो राग आहा ते लोक ह्या इलेक्शनाक काडटले राग इलेक्शन काडटले डेफिनेटली काडटले. शेतकऱ्यांचे जमनी घेतले
जे शेतकऱ्यांनी जे जमनी घेतले म्हणतात ते एअरपोर्टा खातीर जा आयुष प्रोजेक्टा खातीर तांकां त्यांचे म्हणतात तो मोबदला मेळकून अशें तुमचें म्हणणं हय मोबदला मेळोंक ना तो लोक खंय तरी म्हणजे खंयच्या पक्षाला खंय तरी खटकलेला आहा तांकां हय, कित्याक बरोबर. बाबा आमकां आमच्या हेचो आतां तो मोबदला मेळोंक ना त्या मोबदल्याक लागून ते हे जाल्लेले आहा अजुनूय तेंचे काय तांकां पयलीं सांगलेलें तांकां खंय तरी आमी तुमकां भुरग्यांक जॉब दिता दिता, काय ना, काय अशा आश्वासनां ना बुडयतात टॅक्सी लोकांक. काडल्या भुरग्यांनी हे करून हे थोडे पैसे मागतात, शिकलेले बरे किती भुरगे आहा लाख, तेंच्यांनी किती लाख. फुडें फ्युचर काय ना म्हण टॅक्सी काडले टॅक्सी लागना टॅक्सी लागना चडशे टॅक्सी भायले लोक चलयतात सध्या पेडण्या मतदारसंघाचो इश्यू चालू तो भायले वर्सीस पेडणेकर पेडणे. स्थानिक वर्सीस भायले भायले पेडणेकर काय झालं जावन 9 उमेदवार येता उमेदवार येतात सगळे आता आणखी मी जातले पावसाची पावसही गेला तसो तेंचे हे जातले आता जो कोणूय उमेदवार येतलो पळय हाच्या फुडें खंयची पार्टी जावं खंयचो पक्ष येतो खंयचेय सरकार येतो आणि तेणे MG चे रावले एमडीचे रावले सगळे रावले वोकल फॉर लोकल आसा सगळे आसा पूण तेंच्यांनी कितें करूंक जाय अशें तुमकां दिसता हे तरी लोकांक हे ते सुदारणा करून लोकांक मी जॉबाचे तरी भुरग्यांचे जॉब दिवपाक जाय लोकांक भुरग्यांक जॉब दिवपाचे किंवा त्यांचे ते धंदे आतां आयुश्य हॉस्पिटल म्हण हे मोपा हॉस्पिटल थंय तांकां भुरग्यांक कामाक लावन जावं गाडये बिडये लावन तांकां फुडें जॉबाची कितें तरी करा न्ही तेंचे हय म्हाजें म्हणणें हांगा कितलीं वर्सां काम करता तें म्हाका सांगा आम्ही जवळजवळ आता म्हाका 70 वर्सां 21व्या वर्सा पासून हांव राजकारणांत आहा पण काँग्रेस एकूच हांव बारगो न्हू हांव हांगा थंय वचना आतां येयले ते निवडून आमी हाडटा काँग्रेसीक आनी मागीर वयतात BJP कित्याक फक्त पयशे आतां 6-7 उमेदवार आहात हे लोकांच्या संपर्कान काय ना तेंचा पण तेंचे कडेन जे दलाल आहात दलाल म्हणजे असे फटींग दलाल असतात फक्त आपला साधूक तेच दलाल आहात माझो एक म्हणजे सगळ्या लोकांक सुद्धा असो आहा हे संदेश की ह्या दलालापासून लोकांनी सावध रावचा दलाल हे आपला साधवकच फक्त असतात लोकांचा बरा करून कांयच ना आणि ह्या उमेदवारांनी सुद्धा ह्या दलालापासून लांब रावचे आणि फक्त लोकांकडे संपर्क साधून मतां मेळोवपाची इतकीच ह्या पण उमेदवार आसा ते दलालापासून मतां मेळची ना दलाल हे फक्त आपला साधूंक असतात सगळ्याकडे दलाल आहात फक्त दलाल ना कोणाकडे ते काँग्रेसचो जितेंद्र गांवकार हेचेकडे दलाल ना दुसरो बाबू आसगांवकाराकडे दलाल ना पण आता जे नवीन इलेत त्यांच्या सगळ्यांकडे दलाल आहात आणि दलालच सगळा कायदा करतात इतक्यात माझं सांगणं 21 वर्साच्यान तुम्ही आता मत हय आता 70 वर्सां पयलींच्या पॉलिटिक्सान पयलींच्या राजकारणात आतांच्या राजकारणात कितें फरक दिसता असो पहिलीचा पॉलिटिक्स पैशाशिवाय असला पैसे ना लोकांचा फक्त काम करप काम करा देशप्रभूपर्यंत आम्ही हे केलं जितेंद्रान अशा लोकांक कामाक लायलेत की एक पैसो न घेता आपलो स्वार्थ न साधता फक्त लोकांचं काम पण पैसे कोणाक वाटले आणि मतां घेतली ह्या ना अजिबात एक त्याचं वैशिष्ट्य मोठा हा कामाक खूप जाणां लायली पैशाशिवाय आता कामाक जर लावंक वयतलो जाल्यार 15 लाख 20 लाख 50 लाख हे आतांचे सोदतात आता कामाक लावपाक म्हणटा खूप स्कॅमा बोवा जालो फाटल्या दिसांनी तुका खबर आहा स्कॅमांक बोवा जालो तो स्कॅमाचो आता तो हे गेला न्हू उमेदवार म्हणान उत्तम बारजेकार कॅश फॉर जॉब कोणाक तोच आता उमेदवार BJPचो असं ऐकतो आम्ही हे पयलीं फावट म्हाका पेडण्या मतदारसंघात 9 जाण रावपाची सध्या तरी हे आसा अजून खूप टायम हा हय 9 जाण रावतले म्हणटात कितें जातलें 9 जाणांसून आता कितके रावतात आणि कितके भायर वतात ते कळटले न्हू पेडण्या मध्ये अशी खंयची समस्या ना कितली नवीन नवीन समस्या जातात खूप आहात पेडण्या मोपा एअरपोर्ट जालो मोपा एअरपोर्टाचो पेडण्यांक कांयच फायदो ना कांयच म्हणजे कांयच ना दुसरी गोष्ट मोपा एअरपोर्टाक जी जमीन घेता लोकांची त्यांना अजूनपर्यंत पैसे मिळाले ना कोणाकच ना परत त्यांना सर्विस आहात तेय ना भायल्यांक हाडून सर्विस ते लायले आणि पेडणेकारांक सारण मारपाक गार्डन शिकपाक किंवा संडास धुवपाक तेय बीन वयल्यान 7 येतात 12 तास ड्युटी टॅक्सीवाल्यांचो काय इश्यू सांगणार टॅक्सीवाल्यांचो काय आहा टॅक्सीवाल्यांक ॲप तयार केले मावीन गुदिनून आणि ॲपाचो सत्यानाश काय आसा
एक टॅक्सीवालो सॅटिस्फाय नसतलो की बाबा टॅक्सी आपण लायली आणि ते जोडला आद्दा त्यांनी म्हाका सगळे टॅक्सीचे ते हप्ते सुद्धा ताका जमचे ना फारी करू अजिबात अशें हा. आम्ही पावल्या मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आणि तुम्ही जाणात टॅक्सीचो इशू खूप गाजता पेडण्यात आणि आमच्या वांगडा आसा हांगालो एक लोकल म्हणटा तसो दर्शन तुळसकर ज्याची टॅक्सी आसा तो टॅक्सी ओनर तो भाडी मारता तो हांगा आपले पोटूय भरता. सो तांकां विचारक त्यांच्या गांवांत जे इश्यूज आशिल्ले तुळसकर वाडीर शिवाय हांगा मोपा एअरपोर्टार कशें रावता ते तांकां कितें इश्यूज आसा ते आनी तेंचे इश्यू खरेंच सॉर्ट आउट जाले फाटल्या 5 वर्सांनी ना ते. पात्र आमचो मतदार कार्यावळी तुमकां येवकार खुबसो पेडण्या म्हणटा तो गाजला तो मोपा एअरपोर्टाच्या टॅक्सी ओनरांचो इश्यू जाल्लो. सध्या कितें आहा परिस्थिती? पळयात सध्या सांगूंक गेल्यार पळय टॅक्सीकारांचो इश्यू म्हणजे टॅक्सीकारांचो इश्यू खरोच आशिल्लो, खरोच आसा. आतां आसा पळय तो सांगता हांव आनी आसलो पयलीं पळय कावंटराचो तो आमकां एक कावंटर जो आयज आमदारान ब्ल्यू कॅबा बद्दल फाटल्यान धरून ब्ल्यू कॅबू आयज तेणी हाडलो. प्लस तेज्या उपरांत आमचो एक जेमीस हाडलो लोकल, तेज्या भितर आमची 100 टॅक्सी आसात. प्लस शिव वॉरियर्स जेंकां कावंटर नासलो आयज ते कावंटरा खातीर खूब झगडटाले. सो खूब तेंच्यांनी स्ट्रगल केल्लो कावंटरा खातीर. सो तेका आयज कावंटर दिला. पूण कावंटर दिल्या ही न्याय दिलो असो जालो पूण कसो योग्य असो न्याय दिवपाक जालो न्हू जाल्यार आमचे जे कावंटर आसा तो एक कावंटर आमचो प्रॉपर वेन आसा म्हणजे ज्या जाग्यार तो कावंटर जावपाक जाय म्हणजे एक्झीट 5 घेता म्हणजे जेन्ना एक्झीट आमी घेता जेन्ना गॅस तेन्ना ताका हाती कडेन कावंटर मेळपाक जाय पयलीं तो आमचो एक कावंटर मेळ्ळा. बाकीचे जे 2 कावंटर आमचे आसात जॅमीस कावंटर आनी आमचो शिव वॉरियर ह्या त्या जाग्यार ना जे जाय थंय ते जर आमकां प्रॉपर फुडें हाडून जर दिल्लेले क्लोजाक म्हणजे तिनूय जे आमचे कावंटर पेडणेकारांचे लोकल तिनूय जर सारके प्रॉपर वेन दिल्ले जाल्यार आयज टॅक्सीकारांक ना पेडण्याच्या खरो न्याय मेळ्ळो अशें आयज सारकें जातलें आसलें. पूण बाई कडेन आमी तें सांगलां तो ना म्हणचो ना आमकां कित्याक हेच्या पयलीं आमकां कसली गजाल तेणी ना म्हणूंक ना. सो तेवूय तो करतलो लास्ट हें आशा धरता हांव ते करतलो शुअर. हे फावट पेडण्याक खुबशे आमदार अशे रेडी जाला सद्याचो आमदार आसात त्या भायर आनी दुसऱ्या पक्षाचे येवपाचे आहात नवीन आमदार तयार जाला खूब नासतात सध्या तरी 9 जाण आहात. कितें जावपाचें आहा पेडण्याक? पळय कॅन्डिडेट जाय ते उबे जातले कित्याक इलेक्शन न्हू कोणी येवन कोणी कॉन्टेस्ट करूं शकता त्या बद्दल कांय ना. पूण म्हाजी एकूच हें कशें म्हाजें पर्सनली आं की कोणी कॉन्टेस्ट करचो पेडण्यान येवन पूण कितें आहा कोणी काम केलां पळय तेजेर टिका करची न्हू. तूं कितें करतलो तें तूं सांग म्हणजे तूं लोकांक दाखय बाबा आपूण हें करपाक आसा आनी तूं तें करून दाखय कितें बाबा तुवें आतां केलां म्हणजे तूं आतां समजा तुका आतां 1 वर्स जालें किंवा कोणाक 2-4 वर्सां जालें 5 वर्सां जाल्यां तूं कितें केलां ह्या 5 वर्सांक तें सांग आपूण कितें करतलो. तुजी फक्त कामाची चाल सांग तूं पेडणेकारांक. वोटर जनता ही वोटर आहा फाल्यां तांकां कोण जाय ते योग्य ते धरतले ते निवडटले ते हाडटले. पूण जे कामां आमदारान केलां आपूण त्या कामाचेर टिका करप बरें दिसना. कोणूय आमदार आसलो जो काम करून गेला किंवा काम करता तेचेर केल्ल्याचेर टिका करप बरें दिसना न्हू. प्लॅन म्हजो इतलोच कोणी कॅन्डिडेट खूब येतले सगळ्यांक वेलकम पूण कशें आहा जे प्रत्येक कॅन्डिडेटान जे कोणी कामां केलां कोणी तेजेर उलोवपाचें न्हू ताका थंय हें करपाचो न्हू कित्याक तेणी इतले सगळे घेवन कामां केले. आतां हो आमदार आमकां तरी दिसता हो खंय कमी पडोंक ना गो आमकां तरी खंय कमी पडोंक ना गो आमी कसले जावं आमच्या गांवांतलो प्रश्न आसलो जावं देवळाचें आमच्या सार्वजनीक म्हटल्यार देवळाचो पेंटिंगाचो जाल्यार आमकां एका उतरान तेणी हा बाबा कितलो कॉस्ट जातलो सांग आपणाक जाल्यार ते 1.5 लाख काडले तेणी दिले बरें कॉन्ट्रॅक्टर तुमी फायनल केलो हय भाई आमी म्हटलें केलो कमिटीन आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केला अमकी अमकी रेट आसा ताका कोटेशन दाखयलें ओके आपूण दिता काम स्टार्ट कर अशें म्हणजे उतराक जी उतरां आमी घातल्या ती उतरांची कामां तेणी सक्सेसफूल करून दिले आनी आयज कंप्लीट आसा तुमी पळोवंक शकतात सगळीं देवळां म्हणजे आमी सांगलेलें एक देवूळ पण तरी गांवांत जितली बारीक बारीक देवळां आसा ज्यो घुमट्यो आनी जे कितें सगळें कंप्लीट करून दिले एका बरोबर. टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा स्पेशली खास करून टॅक्सी मोपा एअरपोर्टार जॉब मेळटा लोकल्सांक जॉबाच्या बाबतींत मातसो इश्यू आसात पूण खुबशे आमच्या गांवांत पासून खूब जाणां जेंकां जाय जी बायलां बिलां आसात आमची एजड म्हणजे ती आयज हावजकिपींग आनी कितें ती सगळीं आयज आसात थंय कामां जी आहा ती पूण जे बरे वयले पोस्ट जे जाय ते थोडेशे मेळपाक जाय आनी थोड्यां कडेन ती स्कील नासल्या कारणान ते सगळे मातशे जाला वयर सगळे पण तांकां जर योग्य ती स्कील मेळ्ळी जांकां ती एक्सपिरियन्स तो आसलेलो जाल्यार आयज ते जातले आसले.
आता धंदो कसो चलता तो हय सद्या धंदो चलता बुडे आहा कितली वर्स जाली तूं हांगा बसता म्हाका हांगा 15 वर्सां जाली मी म्हापसा बसय 20 वर्सां बसली हा म्हापसा हा आता हांवें 15 वर्सां जाली ना 14 वर्सां जाली धंदो करत तर आता खंय आदले काळार जाय आता तशे धंदे चलले ना हा. मातशे कश्टाने बी कोणाच्या वचय अशे चरवो लावपाक आता सध्या कामां कशी जाल्ल्या पेडण्या चलतात रे बरी पेडण्यान काम हा. करता अजून आमच्या पेडण्यान विकासान आमकां एक मार्केट बी ना बेश्टीच रस्त्यार हा आता खूप वर्सांनी रस्त्यार जाता तुम्ही मग हय सगळी आमी अशीच बसतो न्हू पोटा खातीर पोटा बसाकच जाय हा नाल्यार काय खातलो आमी कश्ट करूनच खाल्ले म्हाज्या सारक्यान जाल्यार कश्टच करून खाल्ले हा. हाडले म्हापशासून हय दवरले खाल्ले करून सध्या म्हागाय हा मगे धंदो चलता हय म्हागाय आतां सगळो वेपार म्हारग हय. म्हागाय हाडलो जाल्यार कितें एक खपलो जाल्यार खपलो आतां फुलांच बघ कितकी म्हारग आहा हा. आता सकाळी फुलां लायली एक अजून हार खपांक ना 2000 मोडून दिला ते केव्हा जातीत तेव्हा अशें ते म्हाज्यान कांयच सांगूंक येवचेंच ना जाल्यार म्हाका म्हणजे काय आमदारान काय करूंक जाय दिसता तुमकां कोण येता तो तेणी काय तरी कितें तरी करूंक जाय आसला न्हू कोणी काय केलें तुका स्किमी बीन मेळटा सगळ्या म्हाका काय ना मेळोंक म्हाका रिपेरींग घर केल्ले ते 5 एक फॉर्म येवंक ना आतां विधवा बायलेचे 2000 येतच ना आमी कोणाचे चारणी अशें मी म्हाज्या सारक्यान जाल्यार घेवंकूच ना केव्हाच ना लोकशाहीन कितें आहा हे आता BJP आहा न्हू ती वायट न्हू मोदी वायट न्हू पण हे त्याच्या हाती खालचे आहा न्हू ते सामकेच काम बरें करिनात सांगपाचें म्हटल्यार काँग्रेसय तेतुरलीच पूण खंयचे आम आदमी खंयचीय पार्टी ना एकय धड पार्टी न्हू हेतुरले तेतुरले हेतूर वयतात ते आमकां म्हाज्या सारक्याक तर पास ना हे सांगपाचें कारण आनी काय ना आता फुडें आता इलेक्शनां जावपाची आहा कोरगांव म्हणजे पेडण्या प्रसंगार खूब जाण रावले ह्या फावट हां सो जावपाचें आसा तुवें अजून कशें कितें दिसता तुमी कोणाक अशें हें आसलें चड करून म्हाजें सपोज हें कितें आहा कोणाक असो ना म्हाका कितें बरें कोण दिसता ताका हांव हें करतलो आनी लोक जनता कितें करतली कोणाक तें आतां सांगूंक मी खंय सांगूंक शकता पूण लोकांचे विचार कितें आसा जनतेचे लोकांचे विचार सध्या तरी ह्यो आमचो आल्लेकार आहा म्हणटा न्हू आतां सध्याचो ह्या तेजे लोक मातशे खूब बेजार आहात की कोणाक कर ते सांगूंक येना कोणाक करतील ते पूण तो तिकेट कोणाक दिता तेचेर डिपेंड तेजेर रिपेड आहा खंयचो पक्ष तिकेट दिता तो आनी भुरग्यांची कामां जाल्या हेडी तशी तशी भुरग्याची कामां जाल्यार जावंकूय ना रे थंय विशेष काय ना हें काय ना थोड्यांक दिता थोड्यांक जायना ना 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 रस्त्या बीन आतां बरें आहा सगळ्याची कामां जातली हें धरूंक जायना आपूण हां रस्त्याचें हें काम केल्लें आहा तुमचें. असं काम केलें. इलेक्शनां येतात इलेक्शनान उपयोग काय पण तुम्ही जर त्या हॉस्पिटलात जर दोतोर हाडलेले बरोबर आहे जाल्यार लोक इतके बांबोळे जावपाचा पडताना नसला न्हय लोकांक ते खंयसर गेल्या उपरांत ते बांबोळे धाडटात बांबोळे थंय गेल्या उपरांत ते दोतोर एका सारके गावनात ना ये रे म्हणजे मागले ये जा करीत रावतात अशें हे हॉस्पिटल हे मोठे बांदल्यात हे दोतोर बरोबर हाडा न्हय ते हाडूंक कबूल न्हय मोपा एअरपोर्ट म्हणजे काय फायदो जाला लोकांक पेडण्याच्या पेडण्याचे आहात फायदो एअरपोर्टार आहा न्हू असं तुमकां पेन्शन बीन सारकी येता येता म्हणजे गव्हर्मेंट पेन्शन आहा तुमकां हय 2000 येता येता न्ही सारकी येता टायमार? महिने आतां एक 5 वर्सां जावन गेली आतां फुडें जे एफाट आनी खूब जाण येवपाचे आहात इलेक्शनाक खंयची कोणाक जास्त चान्स आहा आता पळोवया न्ही कोणाक घालपाचें ती तिकेट कोणाक दिता तेचेर डिपेंड आहा ना तिकेट कोणाक दिता तेचेर सगळें सगळें आहा हय तितूर आहा खूब जाण इच्छूक आहात हय आतां काय आहा तुमी दिल्यार ते घेतले तेणी दिले ते घेतले अशें डायट तेंचा असो आसा न्हय बरोबर हय लोकांचो कल कोणा कडेन आसतलो लोकांचो कल लोकांचो कल जास्त हेच्यार आसतलो जो कोण वजनदार आहा तेच्यार तेचेर आसतलो तेच्यार जो कॅन्डिडेट ओके काम करता पळय
तो कसो कितें करतलो आतां हेच्या फुडें आतां रुलिंगात आसा तो आमदार तेच्या तर काम तर ओकेच आसा पद्दतशीर आसा कांयच डावट ना म्हणजे काम स्टेप बाय स्टेप करीत आसा आनी चांगल्या पद्दतीन करता त्या बद्दल तर डावटच ना. आता दुसरे कोण तरी एक नवीन येतात 1 2 3 4 5 ते 5 जाण तरी कोण तरी आसात ऐकता तेंचे अजून आमकां तितको रिस्पॉन्स तसो मेळोंक ना बरो. येणाऱ्या काळात कितें आसा पळय ते कळटलें जेन्ना जो कॅन्डिडेट कोण येतलो उलयतलो आमच्या वांगडा कितें आसा तेन्ना कळटलें तशें कांय ना. तिकीट बीन कोणाक आतां ना म्हटल्यार BJP काँग्रेस आसा MGP आसा मागीर आप येता खूब जाण येतात ना न्ही तेतून करून इंडिपेंडंट पूण तिकीट कोणाक मेळटा तेजेर डिपेंड अशें दिसता तुमकां. तिकीट आतां पळय आसा पळय ती तेंची कोणा म्हणजे आतां रुलिंगांत आसा BJPचें सद्या चलता. आतां आमदार जो जर काम करता त्याच्या मते ताका तिकीट ही मेळटलीच आनी समज तिकीट ना मेळ्ळी जाल्यार कोण तरी एक BJPचो मनीस कोण तरी ते दितात थंय. वोटींग आजून पर्यंत तशें कोरगांव जाल्लेच आसा BJP वाटेन जवळ 6-6.5 हजार वोटींग आसा तेतून 2.5-3 हजार तर कोरगांवांतल्यान वयतातच एक सायड वयता. तेतून महिला मंडळांचो जास्त सहभाग आसता. आनी अशी गोश्ट आसा की आतां एक कोरगांव घेतलो कोरगांव एक मतदारसंघ कोरगांव हो गांव न्हू एक वोटिंगाच्या हेचेर लिडिंगांत आसता सदांच आनी त्याच हेचेर एक फुडलो कॅन्डिडेट हो निवडून येता. आतां ZPचे इले रंगनाथ कलसावकर पयलीं आसलो तो कोरगांवचोच आसलो तो कोरगांवकारांनीच ताका सपोर्ट केलो. आतां दुसरी ZP आतां चलता ती म्हणजे हरमल्लाक पडटा ती कोरगांव वोटींग आसता तिका ही राधिका पालयेकर तिकाय तशेंच कोरगांवतल्यान भरघोस मतांनी ताका धाडलेलीच आसा आनी आतां ती BJP जवळ कनेक्ट जाल्या अशें आहा. आतां कितें फुडें आसा कितें आसा न्हू आतां कोण येणारे नवीन आसात ते काही आमिशां दाखयतात आनी काय हे दितात ते बरोबर आसा ते दिवकच दिताले घेणारे घेतले त्या बद्दल कांय ना तशें. आता इलेक्शनां जावपाची आसा थोड्या म्हयन्यांनी म्हणजे जालेत ती ऑलमोस्ट सो पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन एफर्ट खूब जाण रावपाचे आसात आनी फाटलो तुमी पेडण्याचो पास्ट टर्म पळयला कितें म्हणपाचें आतां कितें जातालें. आतां म्हणजे हांव कोरगांवचो रहिवासी. हांव एक्चुली 2012 ते 2017 मेरेन आमी पंचायती आसलेलो. हांव एकदां सरपंच जाल्लेलो तेन्ना कितें आसलेलें तेन्ना आमकां राजेंद्र आल्लेकर आसलेलो तेन्ना आमी जायत थोडी कामां केल्लेलीं. आतां पळय जाल्यार सद्या आमच्या रोडांचे सगळे हे जाल्लेले आहा. आमचे कॅन्डिडेट आमकां असो जायो जो असो निस्वार्थी म्हणजे लोकांच्या ग्रावंड लेवल काम करपी असो. ते डेव्हलपमेंट जातात न्हू लोकांक सर्विसाचो प्रॉब्लेम आहा जास्त असो सर्वीस ना. कोण एक दीस आमदार कोण एक दीस व्हडली इंडस्ट्री काय हांव तुवें इंडस्ट्री हाडूंक ना कोणी ते उलयता आमी कामां दिता हे दिता पूण ते एक इंडस्ट्री हाडून दाखोवपा जाय न्ही तेंच्यांनी तर भुरगे कामाक लागतले न्हू 1000-2000 तसले काय तेंच्यांनी आजून करूंक ना एक सुद्दां इंडस्ट्री हाडूंक ना. ती आमचे एंड्रॉयड आहा ती बावली आहे का ती पैकण आहे का अशें बारीक बारीक इंडस्ट्री आहा. गव्हर्मेंट जॉब काय आमच्या येणार ना अशें आमचो थोड्या पेडणेकारांचो प्रॉब्लेम आहा. आनी भुरगे आमचे जायते शिकले आहात ग्रॅज्युएट जाल्ले आहात परत सायन्स केमिस्ट्री शिकलेले असे खूब जाण शिकले भुरगे आहात. आनी आतां आमी कॅन्डिडेट आमी आजून चूज करूं ना पळयतलो कसो कॅन्डिडेट आहात. आमचे सद्या खूब जाण कॅन्डिडेट आठ नांवां आहा दिसता ते 8 नांवांतले पळया कोणाक सपोर्ट करता ते. सद्या रुलींग पार्टीचा आसा न्ही सद्या आमी कितें म्हणल्यार जे कोण टिकेट दिता पळय BJP तेच्या वांगडा आमी चड करून अशें आसतलो कशें दिसता आमकां. BJP हय पूण वोकल फॉर लोकल एफर्ट लोकल पळया न्हू आतां तेंचे MJ मत जाल्यार ओके आहा न्हू. तो MJ तिकेट काल मिटींग घेतली तेणी पळय MGP म्हणटा हय MG पूण BJP MGP अलायन्स जाता न्ही म्हणटाले न्हू ते हय अलायन्स आहा न्हू तेंचे Alliance आहा, BJP हय सो एरिया तुमी म्हणटा MGP दिवपाचो हे सगळें MG दिवपाचें पेडणे पेडणे आनी कोण कोण माजी मंत्री आतां आमदार आतां उलो आमचे माजी आमदार आमचो बाबू आसगांवकर पयलीं तो पण हेडीन आसली तो आतां त्या प्रचार चालू आहा तिथे पळया कितें जाता ते. पूण BJP कोणाक टिकेट दिता तेजेर डिपेंड हय बजेट तेजेर डिपेंड म्हणजे चड होप आहा.
येतलो का दिसता इलेक्शनाक? सच्चो आतां आमचो तेंचे काल म्हाका तेणी वाचयले आनी पोरांनी व्हरान फोन केलो जाल्ले घरा आनी तेणी सांगला काय तर डॉक्टरा मातशी काय म्हाजो पेशंटाक घे आनी घरा कोण नासलें न्ही तो जील म्हाजो कामाक तो न्ही भायर आसतना येयलो व्हडलो जील आनी पोरां दोगां जाणां जोर आनी म्हाका जो पेशंट देवलो एक तर ह्या पांयाचो जाला सारकोच जायना ती म्हाका हेला काय तेंच्यांनी केलो तो विचारूं नाका खंयचो डॉक्टर आनी काय तो मागीर तो येवंक जावो म्हाका असं दिसता. सध्या आसा बळ आमचो प्रवीण नार्लेकर बाई काडपाचोच आसा. आता बीजेपी आता हय हय. कित्याक तेका असं असं म्हणजे आमचे आतां हे मसुंडे बी आहले पळय ते बांदूंक नासले आनी ते बेश्टेच आहले म्हणजे खूब पोरणे जाल्ले ते आनी आतां ते सगळे बांदून काडले आनी एक बरें हें जालें आमच्या हांगा आनी खुबसा बरा जाला. नळाक उदीक बी येयनासला पयलीं म्हणजे असा खूब फावटी आमकां 8 दिसांनी 4 दिसांनी असा उदीक मेळ्ळा आनी तो येयला पळय थंयसून खरें उदकाक जाल्यार म्हाका जाल्यार केन्नाच सफर जावंक पडंक ना. हय ही गजाल खरी उदकाचे बाबतीन आमकां कांयच त्रास जावंक ना. सदींच सारकें उदीक येता आयज येवंक ना जाल्यार फाल्यां तरी येता. कितें बोळ आसा तो काय म्हाका काय अजून खबर ना कितें बोळ आसा तो पण सरा वाटेन थोडेशे लोक आसा. आता तो आमदार राहतो हय प्रवीण नार्लेकर सर आसा त्या वाटेन आसा लोक थोडेशे अशे कोरगांवचे दिसता. म्हणटा तुम्ही. हय हय मागीर तुमकां पेन्शन बीन मेळटा कितें? हय मेळटा मेळटा टायमार मेळटा. टायमार मेळटा बाकी आमकां कांय हें ना असं बरं आहा. आनी कसलें कित्याकूय गेलो जाल्यार केन्ना असां तेका घेवन यो हेका घेवन यो अशें म्हणूंक ना आमकां तेणी. हय तुमी येयला न्हू तेका तेणी हें दिलां आपूण असा म्हणजे मेळपाक आतां नाका मागीर यो म्हाका आतां टायम ना असं म्हणांक ना. केन्ना तर कित्याक गेलें कसलें हेका नाजाल्यार सगळ्यांच्या वांगडा सगळ्यांच्या भाशेन हें केलां तें. जॉब बीन हे मेळटा तशें भुरग्यांक? आतां तेंच्यांनी कोणाक कशे कशे जॉब मेळटे आमकां कांय खबर ना पण मेळटले सर आतां सरा कडेन कोण गेले सरा जशें कोणाचें कितें आसा जॉबा फाटल्यान कोणी कशें कितें प्रयत्न केला आतां कितें ते एग्जामी आसात ते एग्जामीन पास जाल्यारूच जॉब मेळटले अशें म्हणटा. आतां ते खंयचे भुरगे एग्जामीन पास जातले तांकां जॉब कशें दितले ते तांकांच खबर आसा आमकां काय भितरली तितली खबर ना. आदल्या सारकें ना आता एक्झाम पास जाता भुरग्याक जॉब मेळटा. जॉब मेळटा अशें सांगतात आतां आमी आतां कोणाकूय विचारलें आमचें मातशें कितें तरी काम आसलें बारीकशें जाल्यार ना आतां ते एग्जामी बीन दिवंक जाय जाल्यारूच मागीर ती कामां जातात अशें म्हणटात. ते आतां ते काय आमकां तितले डिटेल्स खबर ना.